मया दिवस बटवाडी वाठारांत परतून गोव्या रेड्यांचो कळप लोकांक दिश्टी पडटा। दिवचल ते चोडण फेरी प्रवास करप्यांक हुस्को जालो। कांय दिसां पयलीं मया तलावा कडेन एका मनशाचेर गोव्या रेड्यान हल्लो केल्लो। तेन्ना थळाव्यांनी ही बाब पंचायतीच्या कानार घातिल्ली, मात तांचे कडल्यान कांयच हालचाल जावंक ना। देखून आतां तरी राना खात्यान ह्या गव्यांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आम्ही माया भटवाडी आहा देवस भटवाडी माया लेखाच्या वयल्या हाची हांगा डेली गोंय रेडे येता। आत्तां हे पळय हांगासर सात गोंय रेड्या आमी आमच्या वयर धांवडयले आनी फाटल्या 15 दिसांक हांगा 7:15 सुमार आमी न्यूजाक बी केल्ले, न्यूज बी दिल्लो सगळो। तेन्ना एक आमच्या मयाचेच डॅश मारलो सारको आनी तो आतां GMCन आहा। तेजे सगळे दात केळी सगळे सुटलेले आनी आतां हे पळय आतां 5 मिनटां जाली 7 गोंय रेडे आहा ते आतां वयर धांवडयले आमी तांकां डेली आसा। काल 3 जाण आसले, काल 3गांक आमी ह्या वाटेन क्रॉस करून गाडये करून क्रॉस केल्या आनी लोकांक हे केल्या आनी आतां हे पळय आतां थोडे लोक हांगा आडोंक नासले। आतां ट्रॅफिकूय जाम जाल्ले, सारके रस्त्यार आसले ते आतां आमी हांकां वयर धांवडयल्ले आकाशी जंगलान। पूण बेश्टाक बी हे पळय फाटले फावट न्यूज पेपर गोमंतकाचेर घातलेले, आजून कोणूच तेजी दखल घेयना। हेतून मातशें पंचायतीन तरी हेचेर मातशें दखल घेवपाक जाय आनी खंयच्या तरी डिपार्टमेंटाक कळोवपाक जाय। हय हे पळय आतां परत हे पळय रोडार क्रॉस करता।